येवकार हांव जवाहर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. सरकारान गोरवांचे चलयल्यात लाड भोगचे पडटा आम नागरिकांक. ज्यांचे हातपाय मोडटात तेंकाच दुखता. घालत गोरवांचे प्रश्न जाग्यार, मागतात अपघात पिडेस्त मयेकार. गोंयच्या योगाक अच्छे दिन. गोंयचे योगपटू राष्ट्रीय खेळात जातले वांटेकार. भांगरा पदक जिखपाची मोख. कांपाल जातली प्रात्यक्षिकां. ह्या सप्तकात परत ऑफ सीझन पावसाची शक्यताय. 7 तारखेमेरेन पडटलो उटंगाराचो पावस. नितळ आणि उबदार हवामानाच्या आस्वादा खातीर आनीक कांय दीस पळोवची पडटली वाट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पावस वेळार येयलो जाल्यार बरो, मोसम सोडून येयलो जाल्यार संकट. काणकोण तालुक्यांतल्या शेतकारांची मोसमा भायल्या पावसान अवतिकाय करून सोडल्या. अचकीत येयल्ल्या पावसान गुळे, गांवडोंगरी, खोतीगांव वाठारांतल्या शेतांची अक्षरशः वाट लायल्या. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. वेगवेगळ्या प्रसार माध्यमांनी टीव्हीनी पावस येतलो म्हणून सांगिल्ले, तरी पूण कांय लोकांनी सुरू केले उपरांत कांय लोकांक आपले शेत कापचे शिवाय गत्यंतर नाशिल्ले. कारण गांवांनी सगळें शेत कम्युनिटी सिस्टमान आसता आणि एक कडेन जर कापले जाल्यार दुसरे कडेन ते रोखडें कापचेंच पडटा. तशें दवरलें जाल्यार जानवरां आणि गोरवां खातीर तें सांबाळप सामकें कठीण आसता. सध्या काल पयर जो अकस्मातपणे पावस पडलो, ह्या पावसा लागून काणकोणांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी जी शेती जी आसा, लोकांनी कापणी सुरू केल्ली ती उदकांक सामकी गेली आणि बऱ्याचशा कडेन ही शेती कुसपाकय लागलेली आसा. आयज आमी हांगासरले ह्या गुळे हांगासरले तुमी शेतांक पळयतात जाल्यार कांय कडेन शेत जें आसा तें शेत वाऱ्यान आड पडला. कांय कडेन शेताच्या बांद्याक उदक साचल्या उपरांत त्या लोकांनी ते शेत कट करून सायडीन काडून दवरले आसा. जाल्यार कांय कडेन नुवपाक घातले कडेन उदक भरिल्ल्यान ते पोवपाक लागले. लोकांनी भात लुवन दवरिल्ले, पूण अचकीत पावस आयिल्ल्यान कापिल्ली कणसां उदका पोना गेली. सांगता बाळ वेळी. हय, पावसान भिजून गेले. तुमकां खबर ना पावस बी येतलो म्हणून? पावस येतलो खबर आहा. लोकांक सगळ्यांक नुवले, आमी नुवले. पयली झळना न्हू ह्या सायडीन, तेका लागून आमी नुवले. पावस येयलो ना. आता पावस पडलेला आनी कितें सामको कितें प्रॉब्लेम जालो? पावस पडल्यान आतां कुसत ना. आता कितले दीस सुकचे पडटले हे? 5-6 दीस काय जित्या न्हू. कसले रोयिल्ले हे आता? कर्जत. थोडे सुकला, थोडे जिते आसा अशें? हय, थोडे सुकल्या, थोडे जित्या जाल्यार ते कुसता. आणि पावसाला भात झोडोवंक शकता? हय, पावस झडटा. खूप झडटले? खूप झडटले. कोवळीत आसा आनी भात झडटा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. सरकारान गोरवांचे लाड चलयल्यात, पण भोगचे पडटा ते आम नागरिकांक. जेचे हातपाय मोडटात तेकाच दुखता. कोणच कागाळ करपाक वचना म्हूण गोरवांचे बेजबाबदार धनी दर खेपे वाटवतात. बेगोबेगी ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करात. मयेचे एका अपघात पिडेस्त बायलेन मागला.
रस्ता गोरवांचो जो प्रश्न आसा तो सरकारा कडेन अजुनूय सुदारना. सगळ्या वाठारांनी गोंयांतल्या सगळे कडेन रस्त्यांचेर तशेंच भितरले रस्ते आसा मेन रोड थंयसर गोरवां मोठ्या प्रमाणान आमकां दिसता. आनी तातूंत एक्सिडेंटूय जाता अशें आमी दाखयत येयल्ले आसा पयलीं वचून की हो प्रश्न सोडोवपाक जाय. पूण अशें जे घडटा की एक्सिडेंट जाता तसोच एक गजाल एक दोन दिसां पयलीं मया हांगा घडली. जे रस्ता जी गोरवां आसा तांच्या खातीर एक एक्सिडेंट जालो पूण सुदैवान तांकां कांय जावंक ना. पूण मोठे एक्सिडेंटूय जावपाक शकता तांच्या खातीर. ताचेर लक्ष दिवपाक जाय सरकारान आनी जे रस्ता गोरवां आसा तांचे जे ओनर आसा तशेंच तांचेर कारवाय करपाक जाय. आनी समज अशें जालें ना जाल्यार एक मोठो एक्सिडेंट घडपाक शकता. रस्त्यार जी गोरवां आसा ती सगळे कडेन रस्त्यार बसतात, रातची ती दिसनात आनी ज्या जाग्यार लायटी बी ना थंय सामकोच प्रॉब्लम जाता. त्या खातीर ताचेर लक्ष दिवन जी रस्त्यार गोरवां आसा तांचेर कारवाय करपाक जाय. तुमी मातशें की ही गोरवां मातशी व्हरा खंय तरी म्हणून सांगा, इतलें सांगपाचें. आमकां खूबच त्रास जाता गोरवांचो चड भंय दिसता. कित्याक आमची भुरगीं बाळ आसा न्हू फाटल्यान, हांव आतां वाचलें म्हणून दुसरो भुरगो बाबडो आसतलो तो वाचतलो ना न्हू, तो वाचचो ना. अशें इन्सिडेंट आनीक घडले बी आनी खूब फावटी घडल्या तशें. GOA365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. धारगळचे 2 खामी जंक्शन अपघातांचे जंक्शन जावपाक लागला. येरादारी वाडले आणि तेच बरोबर बेशिस्तय गैरसोयी तर आसातच. फ्लायओव्हर भोव गरजेचो लोकांक दिसता. पळयात आमची खाशेली स्टोरी. राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या विस्तारा उपरांत ताचो प्रवाह वाडलो, जाका लागून जंक्शनाचेर गर्दी जाली. धारगळ जंक्शनाचेर 5 गावांतले रस्ते एकठांय येतात. थंय योग्य क्रॉसिंग आनी येरादारी संकेत पद्दत नाशिल्ल्यान येरादारी ठप्प जाता, अपघातय जातात. जायती वर्सां धारगळकार चिंता उक्तायत आयल्यात. जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर बांदप साप गरजेचे अशें तेंचें म्हणणें. फ्लायओव्हर जायसर येरादारी पुलीस दवरचो वा सिग्नलां तरी उबारची अशेंय ते मागतात. पळयात. बरोबर आसा. हांगा एक्सिडंट हे दिसान दीस वाडत आसा आनी खरें म्हणजे हांगा ते एटलिस्ट आतां फ्लायओव्हर जायना तो पर्यंत सिग्नलाची तरी अत्यंत गरज आसा. नाजाल्यार 1-2 पुलीस तरी हांगा इमर्जन्सी दवरपाक जाय सरकारान. आनी आमची सरकारान इतली मागणी आसा की एक फ्लायओव्हर हांगासर जो कॅन्सल जाल्लो तो अत्यंत हांगा फ्लायओव्हरची खूब गरज आसा. तो आतां फुडें ह्या फुडें सरकारान आमच्या तो प्रोसेस करून एक बेगींतल्या बेगीन करपाचो अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. आता हे जे गाडी हे 2 खांब म्हणटा पळय थंयसरूच हे खुबशे मेजर एक्सिडेंट जातात. तुमकां खबर आहा की हो फ्लायओव्हर एक्चुअली पयलीं आसतो पूण तो काही कारणास्तव म्हाका दिसता तो कॅन्सल करून असो दवरला. आनी आतां अशें जालां की पेडणे मतदारसंघात तशें मांद्रे मतदारसंघातले लोक ह्या रस्त्यावर येतात, तसे टुरिस्ट लोक भरपूरशे ह्या रस्त्यार येतात आनी खुबशे एक्सिडेंट जातात. ताका लागून लोकांची मागणी आहा की हो बेगींतल्या बेगीन हो हे फ्लायओव्हर जावपाचो. पण फाटल्या 4-1 म्हयन्या पयलीं आमचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हेंच्यांनी ह्या फ्लायओव्हराच्या हेचेर निरीक्षण केलें, येवन हांगा पळयलें आनी तेंच्यांनी म्हटलें की वर्सभरात आपूण हे प्रोसेस चालू करता. म्हाका तेंच्या बद्दल खूब अत्यंत हे आहा हांव तेंच्या बद्दल आनी ते हेचेर काम करतले अशेंय म्हाका दिसता. लोकांची हे घेवन मागणी घेवन तेंच्यांनी हे काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें. तशेंच आमचे आमदार आनी पेडणे मतदारसंघाचे आमदार आनी मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदारांनी हेतून लक्ष घालून मुख्यमंत्र्यां कडेन बैठक घेवन ह्या फ्लायओव्हराचेर बेगींतल्या बेगीन कारवाय करून प्रोसेस बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाची अशी मी मागतां. आनी आमची पंचायतीन सद्याक एक ठराव घेतला की हे फ्लायओव्हर जावच्या पयलीं सिग्नलाचे सिग्नल तरी जावचे म्हणून आमी सरकार कडेन सद्या मागणी करतले.
गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. राष्ट्रीय खेळाची गोंय येजमानकी करता. गोंयांत बरी योगासना करपी खेळगडे आसात. राष्ट्रीय खेळांत वांटो घेवन आमी भांगरा पदक जिखतली. गोंयचे योगपटू अक्षता हळर्णकारान आत्मविश्वास उक्तायला. 37व्या राष्ट्रीय खेळात 5 ते 9 नोव्हेंबर कांपाल स्पोर्ट्स विलेजात योगासना स्पोर्ट्स जातले. योगासन सर्तीत गोंयचो पंगड पयलेच खेपे वांटो घेवपाचो आसा. जावपी राष्ट्रीय खेळात गोंयाक भांगरा पदक जिखून दिवपाचो हावेस गोंयच्या योगासन स्पोर्ट्स असोसिएशनान उक्तायला. दिवचलच्या झांटये कॉलेजीच्या जिमखाना हॉलात फाटले 30 दीस प्रॅक्टीस चल्ल्या. आयकात संदेश 12 जाणकाराक. 37 नॅशनल गेम्स हाची तयारी म्हणून गेले 25 दीस जिमखाना हॉल झांटये कॉलेजीन रेजिडेन्शियल कॅम्प चालू आसा आनी ताज्यान पयलीं हीच भुरगीं 30 दीस डे कॅम्पा खातीर आपली तयारी करताले. तांचे कोचीस आनी एकंदरीत स्टेट एसोसिएशनाच्या मार्गदर्शना खाला ही भुरगीं नॅशनल गेम्साची जोरदार तयारी करता आनी ताका SHE आनी GOAचो सहकार्य आसा. ह्या गेमीन योगासना स्पोर्ट्साक निश्चित मेडल मेळटले हातून बात्तूय दुबाव ना, कारण भुरग्यांनी खूब मोठी तयारी केला आनी पयले फावट योगासना स्पोर्ट्स गोंय राज्यासान आमी नॅशनल गेम्सीन पार्टिसिपेट करता. योगासना गेम मुळी लास्ट इयर्स म्हणजे गुजरात नॅशनल्सान चालू जाला आनी सेकंड टायम योगासना स्पोर्ट्स नॅशनल गेम्सान खेळटली. तर एकंदरीत गोंय राज्याच्या संदर्भात मेडल टॅलीन योगासना स्पोर्ट्स निश्चितूच भर घालतली, हातून मात्तूय दुबाव ना. ताका लागून सगळ्या गोंयकारांक विनंती करता की 5 तारीख ते 9 तारीख कंपाल स्पोर्ट्स विलेजान जी योगासना स्पोर्ट्स जावपाचो आसा ताका मुद्दम तुमी भेट दियात आनी आमच्या प्लेयर्सांक सपोर्ट करात. सगळ्यांक देव बरें करूं. कितके पार्टिसिपंट जातले आमचे ह्या नॅशनल गेम्सान 6 गर्ल्स आनी 5 बॉयज मेळून 11 प्लेयर्स आनी त्याच बरोबर 4 टीम ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट जावपाचे आसा. टोटल 11 प्लेयर्स योगासना खातीर नॅशनल गेम्स खातीर खेळटा आनी जशें की नॅशनल गेम्स खातीर गोवा फर्स्ट टायम योगा आमी परफॉर्म करता. सो आनी गोवा होस्ट करता. सो तेज्या खातीर आमी खूब तयारी केला. आमी 1 मंथ कॅम्प असो करून प्रॅक्टीस केला आनी तेज्या खातीर आमी मेडला खातीर शुअरली गोल्ड. तुमकां कितको कॉन्फिडन्स आसा? आनी आमकां खूब कॉन्फिडन्स आसा की आमी शुअरली मेडल हाडटली ताका. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 37व्या राष्ट्रीय खेळांचे वारे गोंयांत घोळटा. कर्नाटक पंगडान फुटबॉलांत 1-0 गोल करून गोंयच्या पंगडाचेर जैत मेळयले. फातोड्डेच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमात ही सर्त रंगली. कर्नाटक आणि गोंयच्या पंगडांची लढत सुरवेक अटीतटीची जावन राविल्ली, पूण कर्नाटक पंगडान 1 गोल केल्ल्यान वातावरण बरेच दाबाखाला उरले. गोंयच्या पंगडान जिखपा खातीर पुराय यत्न केल्ले, पूण तांकां गोल करपाक अपेस आयले. शेवटाक कर्नाटक पंगडान 1 विरोधांत 0 गोल फरकान गोंयच्या पंगडाचेर जैत मेळयले. पळयात पुराय खबर.
disappointing exit from this national games. Did not expect my team to get out in the second round itself. I had hopes and I had belief in the players that we will do well. Somehow we created some chances in the first 25-30 minutes. Then we should have slowed down when we were under pressure, which we let in. Our defense got disorganized and let in the goal, which made it difficult for us to chase the game. And I think our boys, young boys, did well in the second half. They tried their best, but not good enough. The first half, more or less 6 corners you all have played. So, you all, I think the players have been marked. See, like I said in the previous press conference, that this is a new team. We didn't have much time to work on set pieces, or even for that matter, even work on certain aspect of the game. So that's where we let, especially in the attack, we let understand. In football or in sports, you have to accept defeats like this. Give your best to make the players give their best. Exactly. Last year we had a good Santosh Trophy. We won the final. Some of the players, around 5-6 players, are there in the team who have already played, and so they had the experience. So we could actually play and get that 3 points from. So your plan was to be more on the defensive side than... Not exactly. We were actually trying to keep position and trying to score from the wings and try to penetrate. But they came us very hard at us. So we were trying to defend and then hit them on the counter. First 20 minutes you were jittery like. Yeah, exactly. What had happened was Goa had put a lot of pressure on us in the first 20 minutes. We couldn't actually settle in the midfield. But then later on, I think our team got a little settled, and there were a few injury niggles also. So once they got settled, then I think we started dominating. After the 20th minute, we started dominating and we scored a goal. In the second half, it was more like we had a lot of chances actually. We took the pressure on, and we had 2-3 chances. If we would have converted those, the score would have been. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार. आणि आता घेऊया हवामानाचो वेध. ह्या सप्तकात परत ऑफ सीझन पावसाची शक्यता आसा. 7 तारखेमेरेन गोंयांत उटंगाराचो पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान सांगलां. देखून आता नितळ आणि उबदार हवामानाचो आस्वाद घेवपाचे आसत जाल्यार आनीक कांय दीस वाट पळोवची पडटली. शुक्रारा ओले हवामान पळोवपाक मेळटले. हलक्या पावसाची शक्यता आसा. मागीर जातली दमट. या दिसांनी पावसाची चिंता करची पडना, IMD सांगता. सकाळी हलके धुके येतले. गाडी चलोवप्यांक दवाचो सामनो करचो पडटलो. आता पावस पडून लेगीत तापमान तुळेन सौम्य उरतले. दिसाचे चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस आणि रातचे कडेन उण्यांत उणे 23 डिग्री सेल्सियस. 7 तारखेमेरेन कमी चड पावस. 4 आणि 5 तारखेक गडगड्या सयत पावस. 8 तारखेच्यान परत सुके. शुक्रारचे तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्या खातीर दर्या खवदळपाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.